विघ्नेश बाळिग, विजया ट्रेडर्स, बंदर, मँगलोर हांनी वाय आय चूज फॅमिली बिझनेस ॲज कॅरियर म्हणलेले स्लोगनान तांणी उलयताची तांकां वेदीर आपयता. नमस्कार. हांव विघ्नेश बाळिगा. बाय एज्युकेशन हांव एक इंजिनियरींग, बट बाय प्रोफेशन हांव एक बिझनेसमॅन म्हणून सांगता. हांव म्हगेल्या इंजिनियरींग बँगलोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हितून केलेल्या. थंय म्हगेल्या रिसर्च फील्ड वर्टिकल टेक ऑफ अँड लँडींग ड्रोन्स हांत आशिल्ले. ताजे नंतर म्हाका L&T डिफेन्सांत काम करूंक अवकाश मेळ्ळो. बट ड्युरींग म्हगेल्या इंजिनियरींग टायमान हांव एज अ सोशल मिडिया मार्केटिंग स्ट्रॅटेजिस्ट जावन नॉलेज बिल म्हूण एक फायनान्शियल एज्युकेशन कंपनींत काम करनाशिल्लो. हांव इंजिनियरींग करतना आयडिया नाशिल्लें कामां वचची की बिझनेस करची की म्हगेले कसले करचे म्हणून. बट एज्युकेशन एंड जाता जाता एक कसं दिसलें म्हळ्यार कसले नव सूर करचे आशिल्ले आनी तूं कंटिन्यू कर न्हू, त्या वयर हाडचे इज अ बेटर ऑप्शन म्हणून. बट इतली पुरा जातरी एक कसं या म्हळ्यार आयचे जनरेशनल प्रॉब्लम की द ओल्ड जनरेशन इज ट्रायंग टू डिस्करेज की म्हण म्हाका गत ना. बट कितले हॉड वेर असो मंगळुरान तूं जावं लागीं डिस्ट्रिक्ट्सान तूं कितले हॉड वेर आसाची 150 crores 200 crores आनी तूं नेक्स्ट जनरेशन म्हळ्यार नाच. दे आर ट्रायंग टू एंड देअर बिझनेस. एक विशय कसा म्हळ्यार नाक रे तुका म्हण. एव्हरी वन हॅज दॅट. तुमकां एक बिझनेस अशा पुरो थॉट अशा पुरो केलो जाणाक, बट बिझनेस इज इम्पॉर्टंट. एक फॅमिली बिझनेस कशी म्हळ्यार हांव कशी पळोवचें म्हळ्यार एक ते साना एक झाड अशी ताजी सशेंच पळयार आमगे राज्यान की म्हणटान की अन्नान की वयर अशा पुरो. आज्यान वयर जाल्यार अन्नान ताका उदक घाल न्हू की फर्टिलायझर घाल की चंदू कर न्हू तागेले चेडूशी पळोवन घेवन न्हू वयर हाडलेले ते. आतां आमगेलें काम कसं म्हळ्यार त्या वेराक चंदू कर न्हू येदूर व्हरचें, त्या रुखाचे फल खावचे. म्हाका हे फ्रूट नज म्हणू त्या रूख कातरची न्ही, ताका कसं जावका ताका त्या घाल न्हू, ताका कसले नव टेक्नॉलॉजिकल एडवान्समेंट की कसले अशा पुरो मेजरली ऑनलायन बिलिंग अशा पुरो प्रोसेस ऑटोमेशन असो कसले घाल न्हू, नव मिडियम्स ऑफ मार्केटिंग अशा पुरो कसले कोर न्हू, त्या वेरांत इम्प्रूवमेंट हाडचे. ಕೆಲವು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಸ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ ಅಸ एक वेरांत. मेजर बेनिफिट कसं म्हणजे रुपये कितली जाणां तुमगेले फ्रेंड्स जाले और कॉलेज मेट्स जाले वर्सावधी सॅलरी तुम्ही पाल्या कॅश बँकान घालताची. दॅट इज वन ऑफ द मेजर रिया. बट ताज्या पैकी मेन कसं म्हळ्यार कस्टमर्स आर रेडी विथ यू. तुम्ही गांवां वचून कस्टमर सोदूका म्हणना, तुमकां दे आर ऑलरेडी देर. तुम्ही तांकां टेक केअर केले जाल्यार तांकां कसं रिक्वायरमेंट्स की तांकां फुलफील करता तुम्ही. दॅट वील गिव यू बेस लायन सेल. म्हळ्यार तुमगेले दीस वचे तितले तुमकां सेल येता. ताजी वयरी तुमकां सेल जावका आनीक तुमगेल्या बिझनेस वयर वचका जाल्यार देन यू मायट नीड टू यूज सम न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स जावं आनी कसले सोशल मिडिया मार्केटिंग. आजकाल पुरा नवे पुरा येयले SEO SCM. आतां आनीक नवं आयला AI ML ब्लॉकचेन. सिंपल जावन सांग जाल्यार बिझनेस म्हळ्यार लेन देन. आणखी म्हगेला येता हांव एक सामान घेता ताका रुपये दिता. एंड ऑफ स्टोरी. सिंपल नवं. बट त्या मनीस तुमगेल अंगडीला येवका जाल्यार तो तुमी अंगडी शटर वयरी जो अंगडी बागेल काडला म्हणून येतना तो कसाला येता असं तुम्ही कसं विषय तुमगेल अंगडी विकताच त्या गांवाची की त्या लोकॅलिटीची की त्या वन ऑफ द बेस्ट आयटम मेळटा म्हणून येता तुमगे लागीं. तो तुम्ही असं तू थंय असं म्हण तो येता ना तुमगे लागीं. देर इज सम क्रेडिबिलिटी टू दॅट बिझनेस. त्या क्रेडिबिलिटी एक बिझनेस येवका जाल्यार डेकेड्स ऑफ वर्क जावका. 2 वर्स 3 वर्सान ते येना. आतां न्यू स्टार्टअप कल्चर आयला. तुम्ही पळयचा पुरो crores together of revenue is getting generated. 1,000 crores 10,000 crores 25,000 crores. बट
त्या क्रेडिबिलिटी येवन व्यार जावचे की इज रेजिंग कोणाल की इन्वेस्टर की लोन की एनसीडीज की म्हण तर रुपये रेस करता बिझनेस प्रॉफिट ना इज मेकिंग लॉस घालून तो ऑफर दिता ऍड्स दिता एटलिस्ट त्या पळोवन मागिल्ले व्याराक एक क्रेडिबिलिटी दिसो एज अ स्टार्टअप बट खंयचे दीस सुद्दां तागेले इन्वेस्टर ताका रुपये दिवचे रबेत की तागेली क्रेडिबिलिटी एंड जाता व्यारूय बंद जाता इट्स सिंपल एज दॅट तागेली क्रेडिबिलिटी इज जस्ट रनिंग ऑन हिज मनी मस्त रिसेंट आफ्टर कोविड तुम्ही मस्त एक्झाम्पल पळोवन अशें पुरो मे बी बायजूस मे बी रॅपिडो मे बी झेप्टो नाव इज रनिंग ऑन लॉट ऑफ मनी सो क्रेडिबिलिटी ना तांगेले बिझनेस फाल्यां ताणें ऑफर दिल बंद केले देर इज नो वन टू बाय फ्रॉम हिम बट आमगेल व्यारू तशी न्ही आमगेल व्यारू तांकां जना सर्वीस दिवन की लायक माल दिवन की लायक सर्वीस दिवन की चलतस नॉट लायक अदर न्यू एज स्टार्टअप्स ಕೆಲವು ವ್ಯಾರ ಅಂತೂ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸಸ್ ಅದು ಹಾವ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಕೂನ್ ಐಲ ಪುರಾಣನ ಮಿಗಿಲ ಅಂಗಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪುರ 10-20-30 ಇಯರ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೂನು ಎತ್ತಸೆಚ್ पुराणा न थंडी पडल तर निमगच कोणाल पूत रे तू काही शिकील रे कसं केलेल रे म्हणून इंजिनिअरिंग चांगली वॅ पुराणा निमगच कसाला मारा तुका व्यारू कामा वच्चेत ने वॅ म्हणून आ म्हणचे कामा वच्चे वै विषयी वै कामा वच्चेत बट कसाला इंजिनिअरिंग हाव इंजिनिअरिंग शिकताना आयडी करेक्ट नाशिल्ले व्यार करचे कसं नाही म्हण बट कसं की कोरका म्हणशील बट नॉट एट द एंड ऑफ द डे कामा वच्चे म्हण म्हळ्यार कामा चमकल्यारी बाद केलो उपरा चंद कोण सांग जाल्यार बॉस बाद दिता डेडलायन्स मीट कोरका ना जाल्यार तुमगेले कसं म्हणचे रात्री ना दीस ना कसले ना तुम्ही घोळका काम जेवते घोळका बट सेम एट द टाइम बट बेनिफिट कसले ना तुम्ही कितले घोळायची रात्री सकाळ काम करायची 1 गंटे सकाळ काम करे कसले ना बिगेल केलो फ्रेंड्स असच नानी तांगेल डे सूर जो 1 गंटा म्हळ्यार 6 घंटा न्हिदत असता सकाळी येऊन घरा इज नो लाईफ म्हणचे नाही ताका लाईफ इज एन्जॉय करू टाइम मेळका रात्री एन्जॉय करू टाइम मारी काम केलं एन्जॉयमेंट केस लाईफान तशी that one thing prevented me from going into job आमगेले व्यारू म्हणतना एंड ऑफ द डे ते व्याराचे अभिवृद्धी जावन कसले बेनिफिट असले ते आमकां मेळचे आमगेले फॅमिली मेळचे म्हण लेकून हांव आयिलो वन थिंग इज अन्ना लंगड म्हणू पुरसतेर केदन जाय तेदन वच्ची न्ही करेक्ट ऑफिसा कशी 9 घंटे वतात पडला बॉस चवता तशी ती चंदकोर 9 घंटे शटर काढतान की अंगडी बागील ओपन करतान की ते वचका रात्री थंय बसका कसं काम जाता अंगडीन ताजी पुरा जी लॅक गोतस का वॉट एवर इट इज सहान काम बिल्डिंग असो मिनिमम जावं कोणाले अंगडीच्या विंगड तुमगेले कस्टमराला अंगडी डिलिव्हरी दिवचे सो इवन कितले म्हळ्यार केलो जण हॉटलाच म्हणटाच रांदपून जाल्यार पोळ समेत काडू येऊ का म्हण तितली ते येऊ का काम अंगडीच अदरवाइज देर इज नो पॉइंट इन डुईंग बिझनेस त्या केदनेस इवन सगळ्यान अंगडी बागेल काढताना कोयर काडू कामात ना जाल्यार कोयर काडू रेडी आसका अंगडीत दॅट इज बिझनेस यू आर नॉट डिपेंडंट ऑन एनी वन तूची करता जाता म्हणले कुनू एदुरच केलो विषय मालगड्याने हा म्हणजे टेक केअर करता चलडू हांग शिकोवन दिवका व्यारू कसं नाही म्हणून तू येवन हाक कसा गोता हाक बोड गो तसं म्हणून पयशानच चंदूकोन तांक शिकोवन दिव न्हू बाय विश्टान अशी सांगका इम्पॉर्टंट तो 2 दीस पिश्टल तो 3 दीस येना तो आनीकय जेवत तो तशी चंदूकोन शिकोवन दिवका ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड केलो त्या ट्रेड शिकोवन दिवका ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड म्हळ्यार आतां बाय चान्स आमगेल बिझनेसांत आमी च्या पिठा बिझनेस आसा सेम लायक नंदगोपाल मॉम एक माल पळयतना ताजी फरक कळटा ते माल फर्स्ट की सेकंड की घेवका की नाक की त्या पुरो सांगून दिवन चंद कोण सांगून दिवक
इवन कसं म्हणा कसं कर का कसं करू नज कसं घेऊ का कसं घेवचा नज या पुरा विषय तुमगेले ओन स्टार्टअप की आनी कसाले गेल्यार कुट्टी खाऊन जाता रिवळची ताजी पुढे कोणे शिकोवन दिनात तुमकां कुट्टी घाल्यार मात शिकचे म्हूण एक सांगताच कुट्टी खावन शिक्का म्हूण ताच्यान कोण कोणे शिकोवन दिल्ले रे स्टार्टअप आहे नाका कसाले नाका दॅट इज तकाची फॅमिली बिझनेस गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपिरियन्स 30 years टुगेदर 40 years ऑफ बिझनेस एक्सपिरियन्स तुमकां एक फॅमिली दुखून संक्षिप्त जावन येता कसा कर का कसा करूनच जम म्हणून त्या तुम्ही भायर चमकल्यार आय डाऊट यू विल गेट इट ॲट द एंड ऑफ द डे कितले असो इफ यू आर इन टू बिझनेस थॉट असकी व्हड थॉट असकी सान वायर असकी गेट इन टू इट द कसं म्हणचे जनरेशन टुगेदर इज कमिंग आउट ऑफ इट आम्ही आता पळयताच बंदरार आमकां बंदरार वायर एवरी इयर एक दोन बिझनेस बंद जाता द न्यू जनरेशन इज नॉट देर एंड ऑफ द डे कस्टमर शूड थ्राईव्ह आता हांव येताना पीक रिसेशन आशिल्लें म्हूण म्हाका भितर सळ्ळें ना जाल्यार नाका म्हणटाशिल्लें बस कामाक बँगलोराक म्हणटा पीक रिसेशनार पुरो आमी भितर गेलीच 2021-22 पुरो दॅट इज वाय पेरंट्सांनी अलाव करता चेडवांक भितर येताना बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देर इज लेगसी टू बी कॅरीड फॉरवर्ड त्या एक लेगसी त्या नांवां टेंड जेवच्यानच सान वॅरस व्हड वॅरस बट तुमगेल निमित्त एक 4 जनाल 5 जनाल घर चल्ल्यार कितले व्हड कामां पशी ऑलवेज बेटर एंड ऑफ द डे 4 जनाल घर चलका मोस्ट इम्पॉर्टंटली गेट वेन सम पर्सन विथ एक्सपिरियन्स इज देर केल्यार म्हणटा वत्तर ओल्ड जनरेशन वत्तर येता म्हण बट वत्तर येवचे देर इज नथिंग टू लेफ्ट टू डू ते डाऊनफॉल ते देखून सो इफ यू हॅव समथिंग गो इन टू इट इतली सांगताची हांव मागीर सान शॉर्ट सेशन कंप्लीट करूं ट्राय करता आतां एज अ कम्युनिटी दीस इज अ प्रॉब्लम आमगेल्यान थंय म्हणजे आतां मारवाडी गुजराती फॅमिली तांणी 5-6 वर्सां चेडवांक वेरा पेटयताच कुली काम जाल्यार करयताच बॉक्स हाडी ह्या हाडी म्हण ते एज अ कम्युनिटी आमी एक कसं इन्फ्लेक्शन आमी आमगेल्यान तूं पळोवक सन चेडवांक वेरा घालचे एज अ बिझनेस पळय फाल्ल्याक आमगेले वेरू ह्यो व्हड करता म्हूण पळय ते कस का वॅर असा जो थॉट अस कंप्लीट शिकवण कंप्लीट करून येवक हांव नंदगोपाल शेणे मामाक आनी कमिटी मेंबर्स पुराय जाणांक म्हाकोंग घेवन उलोवच्या दिलेल्या अवकाशाक धन्यवाद सर थँक्यू आता तुमगेले मुखारी वाय सुधीर शेणै IR वॉटर प्रूफिंग आनी वाय आय एम इन सिवील वर्क्स म्हळ्याले टॉपिकार तुमकां माहिती दिवता आयलांची हांकां वेदीर स्वागत कर सगळ्याक नमस्कार मिगेल आजके इंट्रस्टिंग आसतलें तुमकां आयकुच्याक म्हळ्यार मिगेल सिवील फील्ड येयलो बारी अचानक आयलो म्हणून डेस्टिनी म्हणत हांव लेखनी हांव ह्या फील्ड येत म्हणून मिगेल इंजिनियरींग जाल्ली कुडले नेक्स्ट आतां तुमगेले म्हणके या ना म्हळ्यार आतां आमगेल कॉलेजांत कॅम्पस इंटरव्यू ना आशिल्ले की कसले वेवस्था ना आशिल्ले कोणाले कॉन्टॅक्ट्स ना आशिल्ले इन्फ्लुयन्स ना आशिल्ले तशें आसतना इंजिनियरींग जाल्ली कुडले कसं करचें म्हणून एक काम मेळटा की ना की तसं नमने एक परिस्थिती आशिल्ली कोणा लागीं फ्रेंड्सा लागीं उलयल्यार पुरो तांणी मिगेल म्हणकेची हाजेर आशिल्ली तशी हांव कसं केलें म्हळ्यार आतां कसं करचें म्हणून सांगून लेमिना विनय हेगडे म्हणून आशिल्लो लेमिना तुमकां तशें पुरो हांगा बैकंपाडी तांगेले फॅक्ट्री आसा तशें तांगेले आतां मस्त इंजिनियरींग कॉलेज निट्टी इंजिनियरींग कॉलेज मागीर हांगा देरळकट्टे तांगेले ह्या पुरो हॉस्पिटल पुरो आसा ते MD वचून ताल्या घरकडे वचून मेळ्ळो सांगलें पळय अशें तुगेले कॉलेज स्टुडंट हांव म्हाका मिगेल कामाचे विशय म्हाका कसं म्हणून गतना तशें तूं म्हाका कसं म्हणून हेल्प कर येतोय म्हणालो तो मनीस बरें हांगा तो येवन मिगेले म्हणालो तूं एक काम करी तूं मिगेल तो एक तागेले एक असिस्टंट आशिल्लो ताणें नांव दिलें तूं थंय येवन ताका मेळ्ळा मिगेल फॅक्ट्रीन तूं लेमिनांत आनी तूं म्हाका तुका आमी ट्रेनींग जेवण घेताची 6 म्हयन्याक म्हणालो जायत म्हूण सांगून येरदूस तागेले हांगा चमकलो तागेलें नांव अजीत ताळो दिसता म्हाका समज उडग आसना तागेले वचून उलयलो तो म्हणालो तूं 6 म्हयने ट्रेनींग यो मागीर आमी कसं म्हण तुका डिसायड करताची म्हणालो जायत म्हूण म्हणलें
आनी कामां चमकलो काम वता म्हणटाना तांगेले ते कशें म्हळ्यार शिफ्ट म्हळ्यार केलो पण जनरल शिफ्ट केलो पण डे शिफ्ट केलो पण सकाळी शिफ्ट केलो पण नायट शिफ्ट म्हळ्यार वार वार चेंज जाता आशिल्लें म्हळ्यार काम तितलें कसलें ना आशिल्लें तांणी कामाचें काम करता आमी पळोवच तितलेच कसलें इंट्रस्टींग म्हणून कसलें ना ह्या कसला बा इंजिनियरींग कोण ह्या पळोवचें म्हणून अशें एक मनांत एक येता आशिल्लें तशेंच एक 6 म्हयने म्हणटना थंय आमगेले कलिग्स पुरो आशिल्लीं तांणी पुरो तांत एक 2-3 जाण आशिल्ले तांणी म्हळ्यार आमी विंगड कसलें पळोवं काम म्हणान तांणी तशेंच एक म्हणाला मिगेले एक क्लोज एक रिलेटीव आसा उडपाचो तागेले फॅक्टरीज कंट्रोल फोर्जिंग्स म्हणून मुंबयत थंय येवन तुमी थंय आमी काम ट्राय करया म्हणून जायत म्हणून सांगलें हांव म्हळ्यार खंयच्याकय रेडी आशिल्लो खंय वचच्याकय रेडी आशिल्लो तसो आमने परिस्थितीर आशिल्लो तशें हांव तांकां वचून थंय बॉम्बे तांणी उडपा येयली सॉरी उडपा येवन तांणी म्हाका इंटरव्यूनी केल्लें इंटरव्यूनी करून तूं बॉम्बे यो तूं काम दिताची म्हणालो सॅलरी पुरो फिक्स केलें हांव म्हळ्यार म्हाका रावची वेवस्था ना बॉम्बेत म्हणून तो म्हळ्यार म्हगेलें एक फ्लॅट आसा 2 बेडरूम फ्लॅट आसा थंय येवन राब त्या वसयंत म्हणून आसा तुमकां मुंबय गोत आसलें वसय आनी अंधेरी त्या पुरो गोत आसचें पुरो तशी वसयंत हांव राबता आशिल्लो तशी थंय कंट्रोल फोर्जिंग्स म्हणून अंधेरीन तूं फॅक्टरी आशिल्ली थंय येवन डेली काम करून पुरो मस्त काम करता आशिल्लो काम शिकता आशिल्लो कसो पुरो कर त्या पुरो करता आशिल्लो तशें मिगेल दनियाक मिगेल वेर बारीक नमने हें आयलें कसो विश्वास आयलो तशें एक 2-3 वर्सां हांव थंय काम केलें काम करून जातरी मागीर हांव कसो लागलें म्हळ्यार आनी बॉम्बेत काम करचे बदला म्हळ्यार ते केन्नाय गर्दी सकाळीं उठा ट्रेनार वच्चो का त्या ट्रेनार त्या नमने गर्दी त्या तांणी येवन त्या सकाळीं येवन त्या हाजे डोरा लाग राबल्यार तांणी कोण कसो मारता म्हणून कळना तसो नमने एक परिस्थिती तितली तांणी हाजेर येता आशिल्ली सकाळींची तशी थंय दोन म्हाका त्या बॉम्बे म्हाका तितली लागगा न्ही आवड न्ही म्हणत तशें हांव कसो कर त्या टायमार MRPL हांगा रिफायनरी स्टार्ट जालें मंगळुरांत तशी MRPLांत ट्राय करया म्हणून लेखलें म्हणून तशी MRPLांत एक ऑफीस आशिल्लें थंय मुंबयत थंय वचून हांव थंय तांगेले आमगेले केलो फ्रेंड्स पुरो आशिल्ले म्हळ्यार कॉन्टॅक्ट्स जालेले पुरो तांगेले वचून पुरो मेळटा आशिल्लो तशें थंय एकलो MRPL सायटांत ते फायर प्रोटेक्शन एक कंपनी आशिल्ली तांकां थंय ऑर्डर मेळ्ळेलो तशें ताजी ओनर म्हाका मेळ्ळो ते उरलाच्याक लिफ्टांत मेळ्ळो तो म्हणलो तूं कसो करतास म्हणलो हांव म्हळ्यार हांव हांगा MRPL ट्राय करतास म्हणून तशें तूं एक काम करी तुका MRPLान तूं सेरूका जाल्यार तूं आमगेले थंय सायटाक काम मेळ्ळा तूं थंय आमगेले कंपनी जॉयन जा थंय नंतर तूं MRPL ट्राय करी म्हणलो तशें मागीर सिधो कोडेला आयलो कोडेला येवन ते विजय फायर प्रोटेक्शन म्हणून त्या कंपनींत काम केल्लें ते सुमार वर्स काम केलें लायक काम हें केल्लें ताजे नंतर फेज 1 एंड जाल्लें म्हळ्यार ते फेज 1 फेज 2 फेज 3 म्हणून आशिल्लें फस्ट कंपनी MRPL इन्स्टॉल करचे फुडें मागीर ते फेज 1 एंड जाता म्हणटना म्हाका वापस एकलो मेळ्ळो आमी एक काम करचे बदला स्वंत कसलें करया म्हणलो स्वंत करया म्हणून ते MCC कन्स्ट्रक्शन म्हणून एक कंपनी आशिल्ली MRPLान तुजी तांगेले ते पायपलायना कामा खातीर म्हाका एक पार्टनरशीप एकल्याक घेवन आमी काम केलें तें काम करून जातरी ते फेज 2 एंड जाल्लें एंड जातरी कसं करचें म्हणून एक बारीक आलोचना आसता म्हणटना एक पण उदयवाणीर एक ॲड आयलें ब्रह्मावर केमिकल्स म्हणून एक वॉटरप्रुफींग कंपनी तांगेले एक ॲड येयलें कसो म्हळ्यार आमकां एक एप्लिकेटर्स जावका मंगळुरांत म्हणून तशें हांव कसो केलें ते इर्दूस ते ॲड घेवन तांगेले कंपनी वचून उलयलो तेन्ना तांणी तागेलें नांव विवेन लुईस म्हणून तागेलें नांव तो म्हणालो आमकां एप्लिकेटर्स जावका तूं इंट्रस्ट आसा म्हणालो जायत हांव इंट्रस्ट आसा म्हणून म्हणलें तशें तांकां एक थंय एक काम मेळ्ळें ते त्रासींत एक ओल्ड एज होमांत एक वॉटरप्रुफींग काम मेळ्ळें तशें ताणें म्हाका ते ट्रेनिंगान दिल्लें ट्रेनिंग दितरी हांव ते ताजी ह्या ऑर्डर्स पुरो घेतले ऑर्डर्स घेतना कंपनी स्टार्ट करतना कंपनी नांव IR वॉटरप्रुफींग म्हणून घाल्लें मागीर रेजिस्टर पुरो करपाचें त्या वॅट GSTचे जे आतां तेन्ना GST पुरो ना सेल्स टॅक्साचें पुरो रेजिस्ट्रेशन त्या पुरो करूं आशिल्लें बँक लोन करूं आशिल्लें 50,000 बँक लोन करून हांव ते कंपनी स्टार्ट करून ते काम केलें काम करून जे तरी म्हाका सुमार काम मेळ्ळें ताजे वटूची म्हळ्यार हांव ताजी म्हाक्षी पडता आशिल्लें वॉटरप्रुफींग म्हळ्यार कसो म्हणून गोत नाशिल्लें म्हाका एक्चुअली ताजी म्हाक्षी पळोवन हांव चंद करून ते शिकून घेतलें तशीची हांगा इन्फोसीस कंपनी येयली कोट्यारांत तशें तांगेलें काम मेळटना तांगेलें वॉटरप्रुफींग काम मेळ्ळें ते पोरणी बिल्डींग मुडांत तांणी घेतलेलें मस्त प्रॉब्लेम आशिल्लो तांचो प्रॉब्लेम म्हळ्यार कसो केल्यार ते लिकेज रब्बर नाशिल्लें तसो म्हणायचें एक प्रॉब्लेम आशिल्लो त्या विशयार म्हाका कसो येयलो म्हळ्यार तेन्ना एक आर्किटेक्ट आशिल्लो हांव म्हळ्यार सुमार तांचो अपसेट आशिल्लो म्हळ्यार काम कसो केल्यार तांचो वर्कआवट जायना म्हणून हांव एक वार सायटाक वचचें न्ही तेन्ना ते आर्किटेक्ट आशिल्लो ताणें म्हाका आपयलो आपोवन म्हणालो तूं केन्नाय
तूं इथं ये न्ही म्हणाला म्हळ्यार म्हाका इतलें काम केलां जाल्यार म्हाका रिजल्ट मेळना म्हळ्यार हें पोरणी बिल्डींग कसं केल्यार एक कडेन केल्यार आनी कडेन लिकेज स्टार्ट जाता तशें जावन म्हाका तें समजायना म्हळां तेन्ना तो म्हाका म्हणालो तूं केन्नाय प्रॉब्लेम फेस करी ते प्रॉब्लेम फेस करना जावं नका तूं केन्नाय प्रॉब्लेम फेस कर तूं तांचो वयर येता म्हणालो म्हाका तेंचें एक पूर आशिल्लें तातूंत ताणांनी हांव मेळ्ळो ते सादारण तांचो एक 70-80% प्रॉब्लेम सॉल्व केले तशें इन्फोसीस तांकां मिगेल वेर लायक हें मन आयलें तांणी लायक काम करता म्हणून तशें म्हाका तांणी थंय दवरून मुडिपून ते कॅम्पस थंय आपण व्हेल्लें थंय आपण व्हरून म्हाका सुमार मिगेल सुमार काम करेलें कंपाऊंड वॉल करेलें 7-8 किलोमीटर कंपाऊंड वॉल केलें हांवें ताजे नंतर ते मस्त रिटेन्शन वॉटर रिटेन्शन बॉडी म्हणून आसा त्या पुरो केल्लें म्हळ्यार मस्त तळीसे तसल केल्लें मागीर पाथवेज केल्लें सुमार नमणे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हळ्यार बायल इन्फ्रास्ट्रक्चर काम पुरो मस्त केल्लें म्हाका त्या टायमार कसं कोण मेळ्ळो म्हळ्यार तो इन्फोसीसा वायस प्रेसिडेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ताणें म्हाका सुमार म्हाका काम हें कर का तुवें हें तूं करका हें तशें करका अशें करका म्हणून सांगून सुमार गायड करून आमी सगळे कॅम्पस 350 एकर्स कॅम्पस आमी सगळेच डेवलप केला ते मिगेल कॅपॅसिटी पयशे वयर ताण मागेल करून काम करयलां आमी सादारण 5 लक्ष चिल्लरे नेटिव्ह झाड वयला तांचो तुमी आतां चमकले पळय ते कॅम्पसा चमकले तुमी पळयल्यार कळटा स्विट्झर्लंड आसतात तितले नमने झाड वयला नेटिव्ह झाड वयला खंयचे भायले ऑस्ट्रेलियन झाडां त्या परस खंयचे वयनी पुराय नेटिव्ह इंडियन झाडां वयला आमी ते सादारण 15,000 आमी सॅन्डलवूड झाड वयला आनी 10,000 रक्तचंदन झाड वयला तसले ते कॅम्पस आमी कश्की आशिल्ले कॅम्पस कश्की करून सोडला तशें सांगता हांव ह्या फुडें पळयता कसं म्हळ्यार हांव बाय डेस्टिनी येयले शिवाय ह्या फिल्डांत हांव जेवण आयिल्लें न्ही तशें निगेले अनुभव तांचे विंगड कसले आनी तांचो कसं म्हळ्यार आमी डेडिकेशन आसता कसलें काम सिवील की मॅकॅनिकल का त्या म्हूण कसलें ना आमी तांचो कशी म्हूण मुखार येवका त्या शिकून घेवका तांचो भितर वचूका आनी ताजे वयर आमकां पॅशन आसता तशें हांव सुमार घर बांदता आसा कन्स्ट्रक्शन करता आसा त्या वेळी तशीच म्हाका फूड दोन घरा वयर बारी इंट्रस्ट म्हळ्यार घर अशें आसता अशें नमने प्लॅन आसता त्या कशें केलें कशी ह्या केलें तशें म्हण तें एक म्हण ऑब्जर्वेशन आशिल्लें तशें आशिल्लें म्हाका सुमार काम सुमार घर करूंक जालें तशें हांव सांगता अचानक जेवन हांव सिवील फील्ड आयलो जाल्यार देवा दयेन हांव मातसो एक्सेल जालो तुमी मिगेले मीत कसो एडवायस घेता म्हूण म्हाका जाल्यार मिगेल अनुभव हांव तुमकां सांगिल्लें म्हळ्यार आतां कसं करता हांव हांगा मस्त इंजिनियरींग कॉलेजीस पळयता आसा सिवील आनी मॅकॅनिकल फिल्डांत कोणेंय ह्यांची ना डिमांड ना एक्चुअली सिवील फिल्डांत पुरा नमने स्कोप आसा सिवील म्हळ्यार बरें सिवील न्ही तांचो मस्त नमने आसा ग्रीन एनर्जी आसा कार्बन झिरो एमिशन तशें म्हण पुरा कॉर्पोरेट आनी पुरा मस्त नमने तांचो डायवर्सिफायड हे आसा सेक्शन्स आसा तशें सिवील फील्ड एक्चुअली लायक आसा जाल्यार मस्त्यान तांचो येनाची म्हळ्यार पुरो जेन्ना कसं जालां म्हळ्यार ते कोवीड जाता वर्क फ्रॉम होम म्हणून ते एक नमने मनांत आयला तशें तोय आतां आमगेलो सह्याद्री कॉलेजाचो हो म्हणटा आशिल्लो कोणें येनाची सिवील आनी मॅकॅनिकल फिल्डांत पुरो जेन्ना ह्यांची निमगे येता आसाची IT आनी त्या सॅक्टराक वता आसाची ते चूक म्हूण सांगची न्ही जाल्यार तुमी येदे कसं म्हणून तुमी आलोचन केलें म्हळ्यार स्वता करची जाल्यार या बेस्ट तुमगेल मिगेल प्रकार मिगेल अनुभव सांगले म्हळ्यार हांव एक्चुअली कशें म्हळ्यार गो गेटर जाल्यार आमी मुखार येवंक जाता कसली एक चॅलेंज घेवन आमी करूं जाता मुखार येवंक जाता खंयच्याय फिल्डाचे आमकां मुखार येवंक जाता त्या जायना म्हूण सांगूं ना जात म्हूण सांगून मुखार गेल्यार आमकां मस्त ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा ते आमी यूज करता युटिलायज करता ते मिगेल अनुभव तांकां सांगतात म्हळ्यार तुमी ह्याच फिल्ड खंयच्याय फिल्डाचे आमकां ती तुमी मुखार येवच्या ट्राय करायची तांची ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करायची त्या सांगता त्या केल्यार तुमी मुखार येतात काल एक पयसून मुळा पळोवन टायप केल्यार प्रेजन ना आमी विंगडे पळोवंक जाता विंगड कसं जाल्यार आतां म्हळ्यार कशें म्हळ्यार पुरो जन कसं पळयता म्हळ्यार एक बिझनेस म्हणून पळयनात एक वेव्हार म्हणून पळयनात एक काम म्हणून पळयनात विंगड काम ताजे वट पुरो जात घेवन पळयतात म्हळ्यार तितले आमकां इन्कम तितले जाल्यार मात आमकां तितले एक्सपेन्स ना जाल्यार एक्सपेन्स करूं जायना आतां फिल्डांत तशें त्या मिगेल अनुभवार तुमी त्या पुरो एक तुमगेल जिवनांत इनकल करचें म्हूण हांव सांगचें